निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे मोइजे फातराच्यो 2 फाळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देंवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मोइजे तक्षण धरणीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मांडवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय वो लोक धारून काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दयेची करून स्विकार कर. देवाचें उतर हें. सासनाच्या सासनाक मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, सासनाच्या सासनाक. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सदैव तुझे महिमेवंत पवित्र नाम. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, सासनाच्या सासनाक. सदैव तूं तुझ्या महिमेच्या मंदिरात, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सदैव तूं तुझ्या राजाच्या सिंहासनात, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, सासनाच्या सासनाक. सदैव तूं संदेराची गुंडाय मेस्तलेल्या आनी खेरुबा वयर बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सदैव तूं अंतराळार बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, सासनाच्या सासनाक. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक, सासनाच्या सासनाक. सांत पावलून कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्ण कांय सोडूंक वावुरात. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाचे जाया. समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करात. सोमेस्त भक्त तुमकां नमान धाडटात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. जुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून निकोदेमाक म्हळें,
देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. त्रिएक देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक दीस साहेब तारवाचेर पयन करतालो आनी एक दीस ताणें पयन करचें थारून एका आयलँड द्वीपा वा कुद्रो म्हणटा आमी ताच्या देगेन रावले. आनी ते रावल्या वेळार बेसाहेब तारवा वयलो देव न्हू त्या कुद्र्याच्या देगेन पासाया मारतलो. तवळ ताका तेग जाण मासली पागचे पागी मेळ्ळे आनी त्या पागी बेसाहेबाक पळोवन धांवून गेले आनी आमी क्रिस्तांव म्हणून लागले. बेसाहेबाक भारी खुशी जाली, ह्या कुद्र्यार क्रिस्तांव आसात न्हय गी. आनी थोडीं सवालां ताचे लागीं ताणें विचारली, तुमकां खंयची पुरा मागणी येतात? तांकां खंयचीच मागणी येनातली. बेसाहेबाक अजाप, ह्या क्रिस्तांव म्हणटा ताका एकय मागणी येनात मू. आमच्या बापा म्हणल्यार मागणी येता गी तुमकां, तेंय तांकां येनातलें. बेसाहेबाक वेळ आसलो देखून सगळो दीस आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें ताणें तांकां शिकयलें. कशेंय बेसाहेबाक वचूंक वेळ जाता आसतना तांकां आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें शिकयलें म्हणल्यार संतोशान बेसाहेब फाटीं मैसरता. थोड्या तेंपा उपरांत, थोड्या म्हयन्या उपरांत म्हणयेत त्याच वाटेन परत बेसाहेब पाशार जातालो आनी तावरो पळोवन तावराचेर बेसाहेबाक पळोवन हे पागी परत सायबानो म्हणून धांवून गेले. आनी बेसाहेबान विचारलें, कितें जालें, कशें आसा तुमी? हांवें शिकयल्या मागण्या म्हणटात गी. ते म्हणाले, सायबानो, आमकां इतलें येता आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. मागीर काल म्हणटात तुमी? आमी पयलें कितें म्हणून नासल्यार तेन्ना म्हणटा कितें म्हणटाल्यात? आमी तेग, तुमी तेग, आमची कागूद कर. We three, you three, have mercy on us. बेसाहेब आंब्रुका हसून म्हणालो, वसात त्यांचं मागण्या तुमी म्हणात. भावानो आनी भयणीनो, पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. वो पवित्र त्रिंदाद बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, त्रिएक देव, एक देव, एक जण, त्या जाणांत एक देव. हो एक क्रिस्ती भावार्थाचो व्हड मिस्तेर. व्हडलो मिस्तेर हो आमच्यान आटापूंक जायना. वो मिस्तेर आमच्यान समजून घेवंकय जायना. सांग सिरियलान सुर्याचो दाखलो घेवन ताच्या स्लाव म्हणल्या त्या लोकांक, स्लाव्स म्हणटा आमी, पवित्र तेंचो मिस्तेर विवारसूंक आनी तांचे सांगता नियाळूंक प्रयत्न केले. सूर्यो देव बाप, सूर्य तारेचो उजवाड देव पूत आनी सूर्याचे दग देव पवित्र आत्मो. पूण एकच सूर्य, अशें एकच देव, एक जण. 1 + 1 + 1 = 1. ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು. ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ 1 + 1 + 1 ಅಂದರೆ 3, 3. पूण आमी पवित्र दादेक लॅक न्ही. भावार्थ, भावार्थाच्या सत्य 1 + 1 + 1
म्हळ्यार एकच देव बाप, देव पूत, देव पवित्र एकच देव. हो मिस्तेर आमच्यान आठ आपोवंक जायना म्हळ्यार हांवें, पूण हो मिस्तेर असो आमी मोग करूंक जाय. हो मिस्तेर आमी जियोंक जाय. कित्याक हो मिस्तेर आमच्या ख्रिस्ती जिवितांत भोव म्हत्वाचो जावन आसा. हे गरजेन आमी म्हणजे हर एक मागणी, मीस आनी इतर मागणी जावं नोवेल वा कितेंय आमी त्रिंदारीच्या नांवान सुरू करता आनी त्याच भोव पवित्रनारीक महिमा दिवन आखेर करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी म्हणून सुरू केल्यार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक म्हणून आमी आखेर करता. दुसऱ्याक आमी घेवचे हर सक्रामेंत, हे सक्रामेंत आमकां पवित्र त्रिंदारीच्या नांवान आमकां दितात. आनी तिसऱ्यान इगर्जेंत दिसाक 3 फावटी घंट मारतात, सकाळीं, दनपार आनी सांजेर. एक देवाचो उडास काडून आमकां एक अवकाश आवरी आमी म्हणटा आनी तो वळ क्रिस्तान ताच्या कुर्सा आनी मरना आनी जिवन प्रभुले आमकां काडले सडवण आमी उडासा काडटा. पवित्रचो मिस्तेर आमी हो 3 फावटी नियाळो की घंटेचो आवाज आमकां कोमो घालता. आनी निमाणें आमी संता क्रुसाचें कूर काडटा. मात्र न्हय, ह्या जाग आमकां बेसांव दिता आसतना त्याच पवित्रनारीच्या नांवान आमकां बेसांव दिता. देखून हो मिस्तेर आमचे भोंवतणीच आसा. ह्या मिस्तेरा बोवारी आमी आसा आनी हो मिस्तेर आमचे बोवारी आसा. ह्या मिस्तेरांत आमी जियेता. हो मिस्तेर आमच्या सगळ्या क्रिस्ती जिविताक वेडो घालता. वी आर सराउंडेड बाय दीस मिस्ट्री ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर एक ल्हानशे दीस आमी घालया. पयले वाचप आज आमी आयकल्लें तें निर्गमन पुस्तकांतले देव कितें जावन आसा. देव कोण? देव यावे, सर्वेस्पर्तो. तो कोण? दयाळ, काकुलदार देव, रागार जावंचो उकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो तो देव. म्हणून देव मोइजेक उगडापे, आपणाकच उगडापे आपले त्या स्व उगडापान करता. आनी त्या देखून त्या किर्तनांत आमी गायले, मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक म्हण. दुसऱ्या वचपांत सांव पावलो कोरींतकारांक बरोवन तांकां त्रिएक देवाचे आशिर्वाद दिता. नमान करा सखणांक, एकामेकाक नमान करा. सुमेस्त भक्त तुमकां नमान धाडटा तो म्हणटा. मात न्हय, निमाणें बेसांव दिता आनी म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट तुमचे सवे आसो म्हणटा. आनी ह्याच उतरांनी ह्या जाग मेसाचें बलिदान सुरू करता. हाच्या सुवातेंत आमी जेजून निकोदेमाक म्हणलें तें आयकलें. देवान संवसाराचो मोग केलो आनी देवान ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडिल्लो आनी त्या पुतान उपरांत पवित्रत्व दिल्लें. तें पूत ताच्या ताणें पाटी सर्गा सोडून वयच्या आदीं शेसांक खळीत करतलो आनी तांकां पवित्रत्व सर्गा सोडून गेल्या उपरांत तांकां पवित्रत्व ताणें पाठयलो. अशें त्रिएक देवाचो मिस्तेर आमी ह्या 3 वचपांनी आसलेलो आमी पळयता. भावांनो आनी भयणीनो, हें सोडल्यार पवित्र पुस्तकांत ह्या त्रिएक देवाच्या मिस्तेराचो उल्लेख केल्लो आसा गी. पोरन्यासुल्ल्याचें पान आमी पळयल्यार चड हांव डायरेक्ट रेफरन्स म्हणटा आमी तें पवित्रता विशयांत आमकां पोरन्यासुल्ल्यांत चडीत वाचूंक मेळना. पूण नव्या सोल्यांत सदांच 40 फावटी, पूण त्रिंदात म्हणलो शब्द वापरिनासतना सुमार 40 फावटी ह्या त्रिंदादी विशयांत शिकोवन आमकां मेळटा. थोडे दाखले दिवचे तर बडव्यान मदीं एक इसबी आडिल्ल्या वेळार कितें करता? देव बाप ताच्या दुताक गब्रियेलाक मोरीस धाडटा. देवाचो पवित्रत्व तिचेर येता आनी महोनताची पदवी तिचेर सावळी घालता आनी देवपूत तिचे थंय मनशापण घेता. ह्या मनीस जावन जल्मून येता. जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळी कितें करता? देवा बापाचो ताळो आयकता. देवपूत पवित्र स्नान घेता आनी पवित्रत्व पारव्याच्या रुपार देवून येता.
जेजू स्वर्गात सोडटा आसतना शिसाक आदेश दिता, वसा तुमी सगळ्यांक सुवाता प्रगट करा आनी सतमंतल्यांक बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया म्हणून म्हणटा तो. थंयसर त्रिएक देवाचो उल्लेख परत आमी पळयता. आनी निमाणें सांजुवान बरयल्ल्या सुवातेंत अध्याय 15 ते 18 वरेग पवित्र विशयान तो व्हड उल्लेख केल्लो. बाप म्हजो मोग करता, हांवें ताचो मोग करता, हांव म्हजो पवित्र तुमकां दितलो. जो कोण म्हजो मोग करता ताचे ते बाप आनी पवित्र येतलो आनी आमी तेगी जाण ते वस्त करतले. अशें त्रिएक देवाचो तो मिस्तेर सविस्तार आनी सबार उतरांनी जेजून शिसांक दिल्लो आनी विवरसलो आमी आयकता. अशें पवित्र पुस्तकांत खंडीत जावन ह्या पवित्र तिनाचो मिस्तेर नियाळलेलो आटापलेलो आसा आनी पवित्र सभेन आदी हांव हाचेर नियाळ करून ह्या पवित्र मिस्तेर आमकां शिकयला. तर ह्या पवित्र तिनाच्या फेस्ता दिसा म्हाज्या भावनां भयणीनो, त्रिनारीचो नियाळ केल्ले आमी आमच्या सालत्या जिवितांत कसले लीस हांव गिवेत वा सालत्या जिवितांत आमी कशें ह्या पवित्र त्रिनारी थंय आमी जिवन आसां आनी ताचो प्रभाव आमच्या जिवितांत कसो घेवचो. पयल्या सुवातेर आमी आमचो मोग करूंक, आमकांच गौरव दिवंक आनी हेरांचो मोग करूंक आनी हेरांचो गौरव दिवंक शिकया. कित्याक आमी जिव्या देवाची जिवी मंदिरां, पवित्र आत्म्याची टेंपलां, पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता, पवित्र त्रिनाद आमचे थंय आसा हें आमी मोतीत दवरचें. आनी आमी सर्व पवित्र त्रिएक देवा ताव आयिल्लीं पवित्र त्रिएक देवा थंय फाटीं वेची म्हणल्यार आमी उडास दवरचें. तिसऱ्यान ह्या पवित्र त्रिनाद थंय आसो तो संबंद आमच्या कुटुंबांनी जिवंक आमी प्रयत्न करयेत. बाप, पूत, पवित्र आत्मो ते एक जाण पूण एकच देव, तांचे थंय मोग आसा, एकवट आसा, समजणी आसा. थंयसर घुसपट गोंदळ ना. आमच्या कुटुंबांनी बाब, माय, भुरगीं, बापूय, आवय, भुरगीं अशें एक त्रिएक देवा थंय आसो तो संबंद. बापाय, आवय आनी भुरग्यां मदल्या संबंदांत थंय आमी थंय रुता करीत तो जीव एकवटान, माया मोगान, समजणेन, गौरवान जियेत आसतना त्रिनारीचो मिस्तेर आमच्या सालत्या जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत आमी जियेल्ले बरी जाता. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी हांव, देव आनी म्हजो फेलो हें एक चिंताप, एक त्रिकोण हो त्रिएक संबंद, वर्टिकल आनी हॉरिझॉन्टल. हांव आनी म्हजो देव, हांव आनी म्हजो फेलो अशें आमचो संबंद हो संपूर्ण जाता. देव, हांव, म्हजो फेलो हो तीन रितीचो संबंद एक मिस्तेर देवाचो नियाळूंक आमकां प्रेरण दिता. आमचे कार्मेलीत सांतेन त्रित्वेची सांत एलिझाबेथ हो मिस्तेर अपुर्बायेन जियेली आनी तिणें हो मिस्तेर तिणें समजून घेतलो. आपणाचें नांव एलिझाबेथ म्हळ्यार देवाचें घर म्हणलें तिका कळटास ती व्हड सोंतच हांव उद्गारली, हांव देवाचें मंदीर. आनी म्हजें आपोवणें जावन आसा ह्या कार्मेलीत मठांत त्रित्वेच्या, पवित्र त्रित्वेच्या महिमेची होगलीक हांवें जावचें, टू बी द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द ट्रिनिटी. म्हजें जिवीत त्रिएक देवाक महिमा दिवचें तसलें जावं दी आनी हांव तें करतलें म्हणाली ती आनी अशें ती जियेली. तर भावानो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत जेन्ना आमी चिंतचें, आमी सांगचें आनी आमी करचें देवाक महिमा दिता, त्रिएक देवाक वखाणटा, तो हो मिस्तेर आमच्या सालत्या जिवितांत आमी जियेल्ले बरी जाता. तर आखेर करचे फुडें दिसपट्टे हो मिस्तेर आमी कसो जियेवेत म्हणल्यार एक ल्हानशी एक्सरसायज, एक व्यायाम म्हणून आमी हांव तुमकां दिता. राती न्हिदच्या पयलें 3 मिनटां देवाक दिवया. पयल्या मिनटा वेळार आज सकाळीं हांव सांजे म्हजो आतां न्हिदता म्हणसर कितें घडलें तें घडलें सर्व गणिता पैकी प्रधान आनी प्रमुख गणीत खंयचें, ताच्या खातीर 1 मिनीट देवा बापाक अर्घ दिवचें.
उपरांत दुसऱ्या मेनुटा वेळार आज सकाळी आतां म्हणसर कसल्यो सुखी हांवें केल्यो त्या सुखी पैकी व्हडली सूख व्हडल्या पाता करचें त्या सुखी खातीर त्या पातका खातीर देवा पुता लागचें बोक्साणें हाडचें आनी तिसऱ्या मेनुटा वेळार फाल्यां हांवें करूंक आसचीं कामां खंयचीं त्या कामां पैकी प्रमुख काम खंयचें तें बऱ्या तरान करूंक देवा पवित्र असो आदार आनी ससाय मागची अशें न्हिदोंक वयच्या पयलें वा दीस पडटे आमी हो पवित्र तितलोसो बिस्तर आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां साध्य जाता तर हो म्हजो नियाळ हांव सा फ्रांसीस सावेराच्या मागण्या द्वारे सोंपोवंक कशी वता ये वो पवित्र परम त्रित्वे तूं मोजेताय जियेताय हांव तुका होगलेक दिता हांव तुका आराधन करता आनी हांव तुजो मोग करता आमच्या सोम्यांचे चुकेची करपा देवाचो मोग आनी पवित्र तुजें कोण तुमचे सोबे आसूं